श्री लैराई माते, श्री लैराई माते। धावून येते हाके माझ्या या जीवन वाटे, धावून येते हाके माझ्या या जीवन वाटे। श्री शांता दुर्गे आई सातेरी माते, आशीर्वाद दे लैराई माते। सर्वप्रथम तुमच्या स्वागत करता। माझे नाव महादेव नवसो गावकर, हांव लैराई देवस्थानचो अध्यक्ष आहा। आमची ही जात्रा अख्ख्या गोंयांत प्रसिद्ध आसा। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका हांगासून आमचे कित्येक धोंड भावीक भक्तगण श्री देवी लैराईचे येतात आणि हो आमचो जात्रेचो उत्सव जो आसा तो 5 दीस चलता। आयज आमचो पयलो दीस जात्रेचो हो प्रमुख दीस आयज आसा आणि आयज ह्या प्रमुख दिसाक आमचे होमकुंड हो एक आमचो व्हडलो प्रोग्राम आसा। तर सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे आमची आयज जात्रा आयज सकाळच्यान आमची गर्दी जाल्ली आसा। तशेंच आतां बरोबर आमचो सायबीण आमची सायबीणची उत्सव मुर्ती आहा ती आतां 12:45 ते 1 ह्या दरम्यान मूळ स्थानाक वचपाक, तें मूळ स्थानाचें नांव आसा मुड्डी, थंय वचपाक आतां भायर सरतली आनी हांगरच्यान आमची देवी श्री लैराई आदी स्थानाक वयतली। थंय सादारण 1:15 पर्यंत पावतली। थंय गेल्या उपरांत देवीची मुर्ती आमी पुजेक लायता। आमचो पुरोहीत जो आसा थंय पुजेक लायल्या उपरांत तेजी पुजा करता आनी मागीर आमचे जे जात्रेचे धोंड आसा, नेवे धोंड आसा, ते नेवे धोंड थंय मानयता। थंय तेंची नेव्या धोंडाची ओटयो भरता। आदी स्थानान जे नेवे धोंड आहा तेंचे सगळे जे प्रोग्राम आसा, ओटी भरप, गाराणें घालप, तेंचे मान ते सगळे मुड्डेर करप। मुड्डे म्हणजे आदी स्थान। तर सगळे थंय धोंड हांगेल्या उपरांत सादारण जी आमची आतां मुर्ती थंय व्हरतली ती सादारण 8:30च्या दरम्यान मूळ देवळान येतली हांगा शिरगांव। आणि त्या मूळ ह्या देवळान तिका तिची मुर्ती ती पुजेक लायतले आणि सादारण 3 वरां जवळ 8:30 हांगा येतली आणि 11:30च्या दरम्यान श्री देवीची जी मुर्ती उत्सव मुर्ती आहा ती आमची जे आमचो जागो आसा जो आमचो ते देवीचो स्ट्रॉंग रूम आहा त्या जाग्यार आमी ती व्हरून दवरता। हे सगळें जाल्या उपरांत मागीर आमचे प्रमुख आकर्षण जे कळश आहा तो कळश आमचो सादारण 11:15च्या दरम्यान महागाराणें घालतले। महागाराणें घातल्या उपरांत आमचो जो कळस आहा तो होमखण आमचे जे आहा त्या होमखणा कडेन वयतलो आणि थंय अग्निदिव्य जाल्या उपरांत होमखंडाक आमचो जो कळस मोडा सकट आमची धोंडाची तळये आसा ते धोंडाचे तळये थंय वयतलो आनी थंय ते कळसाक 3 ओटी आमचे थंय उदक हें घालता, न्हाणयतात कळसाक। ते आमचे चौगुले मंडळी जे आसा ते कार्यक्रम करता तो न्हाणोवपाचो देवाक आणि ते सगळे न्हाणयल्या उपरांत देवाक 3 पोळी भितर उदक घालता कळशान। ते एक वर्सभर तशें उरतात उदक आणि त्या उदकांत एक कळो घालता आणि तो कळो एक वर्सभर तसो उरता। कळस उदक घालून हांगा वयता अग्निदिव्य करपाक वयता तेन्ना थंयच्यान गेल्या उपरांत तळयेर गेलो। तळये उपरांत मागीर ताका आमचे जे चौगुले आसा, चौगुले मंडळी महाजन ते आतां मुख्य जे देवूळ आमचें आसा ताका आमी महामाया मुड्डी स्थान अशें म्हणटा, ते मुड्डी स्थानार वयतली बरोबर 12:45च्या दरम्यान आणि थंय मागीर ती जे आदी थंय ती सगळ्यांक भाविकांक दर्शन दितली। जे नेवे धोंड आहा तांकां थंय दर्शन मेळटलें, बाकीच्या धोंडांक थंय दर्शन मेळटलें आणि थंय सगळे अग्नीत उज्यांच्यान वयच्या पयलीं थंय आमचो जो देवीक आमी फुलांनी सजयल्लो आसता तो प्रसाद दिता खावपाक आणि तो सगळे धोंड थंय वचून तो प्रसाद घेता आणि तो प्रसाद तोंडान घालूनच मागीर प्रत्येक धोंड आमचो अग्निदिव्यांसून वयता। हे अग्निदिव्य आमी सादारण 2
2:15 ते 2:30 या दरम्यान सुरू करता आणि सकाळी साधारण 5:30 ते 6 या दरम्यान हो आमचो जो उज्यानसून वचपाचो कार्यक्रम आसता तो सोंपता. पयलीं सगळें धण जाल्या उपरांत देवी आमची लास्ट वयता आनी देवी गेल्या उज्यानसून देवी गेल्या उपरांत मागीर आनी कोणाकूच वचोंक मेळना. अशा तरेन हो आमचो आयचो जो मेन उत्सव आहा तो आसा. दुसरें मागीर आमचो 4 दीस कौल जाता. 4 दीस कौल आमची जो कळश ती आसा देवी ती पयलीं आमची सातेरी देवी आसा थंय सातेरी देवी कडेन सातेरी देवीची भेट घेवपाक वयता. थंय सातेरी देवी कौल दिता आनी थंय मागीर जे आमचे चौगुले आसता 22 चौगुले तांकां थंय कौल दिता. धोंड सगळे भावी येयल्ले आसता की जे आमी नाच वाजत गाजत जी देवीचे आगमन देवळान जाता परत ते पळोवपाक तो क्षण पळोवपाक असे कितलेशेच लोक हांगा भावीक येता. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आमची जात्रा 5 दीस आसता. खुबशी तयारी आसता आनी त्या टायमाचेर तुका कितें आसता धोंड की सगळे उठा एक मंथ पयलीं तुका हें करता शिवराकांनी आसता थोडे उरलेले मागीर तेजी कितें तुका सिस्टमॅटिकली कितें आहा तें आमी तुका तयारी बी करता भितून तुका सिस्टमॅटीक तयारी बी लोक करता आनी भितून तुका चडशे महाजन्स बी आसता सगळे लोक येता ते फेमस लोक येता तुका खूब गांवांचे बी लोक येयल्ले आसता भितून तुका आनी ती तुका जत्रा कन्सिडर करपाक फेमस जत्रा ऑल ओवर द इंडिया वेरी मोस्ट पीपल्स फ्रॉम पीपल्स फ्रॉम मुंबईकार्स दे आर ऑल्सो अटेंडिंग द फेमस जत्रा ऑफ लयराई. हांव अमोल शाबी गांवकर हांव धोंड म्हणून हांगासर आहा देवी लयराईची दिसता आनी आमची जात्रा आयज सुरवात कॉमेन्स जाल्ली आहा. सगळ्या भाविकांक हांव जात्रेक शुभेच्छा दिता आनी हांव आजची जात्रा सुरवात जाल्ली आहा आनी आयज सगळे धोंड जे कोण आहा ते सगळे टोटल शिवराक आसता. 5 दीस शिवराकान आसता आनी हे आमचे शिवराक असल्यामुळे सगळे आमी हे करता आमचे देवीचे जे आमचे देवीचे कळस असता ते कळस आमकां जे तीर्थ दिता ते तीर्थ दिवन आमचे शुद्धकार वगैरे आमी हे करता. हांव अमोल शाबी गांवकर धोंड म्हणून हांगसर आहा श्री देवी लयराईच्या भावीक म्हणून आनी हांव धोंड म्हणून जवळ 10 वर्सां जालीं म्हाका. हांव धोंड म्हणून हांगसर हे वर्त पाळटा हांव देवीचे आनी हांव टोटल शिवराक आसता आनी टोटल शिवराक आसून जे लोक हांगासर येतात श्रद्धे भावनान येता हांगासर आनी श्रद्धे भावनान येवन ही जात्रा इतकी फेमस आहा की महाराष्ट्रान म्हूण ऑल ओवर इंडियेक म्हूण सगळे कडेन फामाद आहा आनी हे लोक जे कितें येता ते हिशोबूच ना जेवण कावंटेबल आहा आनी आयज ही जात्रेची सुरवात जाल्ली आसा आनी टोटल आमी सगळे न्हाल्या धुल्या शिवार जे आमी कोणूच कितें आमकां खावपाचें जेवपाचें जाल्यार आमी न्हावन धुवन कितें खाता जेवता आनी आमकां जे आमी न्हाता धुता आनी खाता. ही बात की जय श्री लयराई माते की जय.